गोंय प्रदेश भाजप महिला मोर्चान बाबूश मोन्सेराताच्या विरोधात आवाज करून बायलांच्या सुरक्षेबद्दल प्रश्न उबो केला. म्हूण भाजपाच्या महिला मोर्चान केल्ल्या धाडसा बद्दल तांकां गोसूमच्या महिलांनी तेंको जाहीर केला. तांणी जो आयज निर्णय घेतला तो कायम दवरचो असो सल्लोय भाजपाच्या महिला मोर्चाक गोसूमान दिला. बाबूश वेंचून आयलो आनी मागीर भाजपान ताका भाजपान हाडपाचो प्रयत्न केल्यार सुद्दां अशें गोसूमच्या महिलांनी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन सांगलां. ते पणजेन आयल्या म्हणजे पणजेचे ताळगांव जावं येता आनी पणजेच्यो महिला सुरक्षीत ना. हांव तांचे पळय जे स्टेटमेंट आसा न्ही त्या गोवा सुरक्षा मंचाच्या महिलांच्या वतीन आमच्या महिला मोर्चाच्या वतीन तांचे एप्रिशिएट करता. हांव तांचे स्टेटमेंट एंडोर्स करता. खऱ्याक करेज दाखयल्या तांच्यांनी ते सारकें उलोवपाक की बाबूश मोन्सेरात वयत आनी सगळ्या पणजेंतल्या महिला मतदारांनी हाची नोंद घेवची की खरेंच आसा काय कितें, कित्याक ताज्यो ज्यो केसी आसा ताजेर आरोप आसा जे अजून सिद्ध जाल्ले ना पूण कोर्टान आरोपी म्हणून तो आसा त्या मायनर रेप केसीन. म्हाका फक्त एकूच तांकां इतलें सांगन दिसता की जर फाल्यां सकाळीं केंद्रान BJP सरकार आयलें आनी बाबूश मोन्सेरात सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की ते एका पार्टीन केन्ना टिकना आनी ताका दिसलें थंय वचप चड बरें म्हणून तो निवडून येवं किंवा निवडून ना येवन तो येवचोच ना निवडून. आमचे वेलिंगकर सरूच निवडून येतले पूण तो निवडून येना सुद्दां जाल्यार जर ताका दिसलें वयर आसा आनी फुडें आपल्याक बरें भवितव्य आसा कित्याक 2.5 वर्सां उरलीं आतां आनी ताणें जर चिंतलें फाल्यां सकाळीं आपूण BJPन वचचें म्हणून जाल्यार ह्या महिला मोर्चाक म्हजो हें आसा एडवायज आसा त्या वेळार मात अशी ठाम रावात तुमी ताका परत आनी ते BJPन घेवं नाकात कित्याक तुमकांय आनी सगळ्यांक भंय आसा ताजो. आनी अशें जर ती करीत न्ही जाल्यार आमचो गोवा सुरक्षा मंचाच्या महिलांचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो कुंदाताई आनी वैदेहीताई ह्या तुमच्या पत्रकार परिशदेंतल्यान ते तांकां सांगपाक सोदता. बाबूश मोन्सेराताक इतलो असो BJP पार्टीन घेवं नाका. खरेंच तुमी असुरक्षीत जातली आनी हाज्यान पयलीं आय डोंट नो तुमी तांकां कसो घेतिल्लो आनी कसो हाव ही वॉज टॅकल्ड इन द BJP. एका वाटेन भाजप महिला मोर्चाच्या धाडसा बद्दल तेंको दिला जाल्यार दुसरे वाटेन भाजपाचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकारान जाहीर केल्ल्या जाहीरनाम्याचेर प्रश्न उबे केल्यात. जाहीरनाम्यान जाहीर केल्ल्या कांय आश्वासनां बद्दल लोकांक सविस्तर म्हायती दिवची अशी मागणी गोसूमच्या महिलांनी केल्या. अटल मिशन फॉर रिज्युविनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन अशी योजना ती. ह्या योजनेच्या अंतर्गतूच स्मार्ट सिटी इज वन ऑफ द कन्सेप्ट. आतां तुमी पळय जे हे 4 लेनींग करपाचें आसा ते खंयच्या अंडर करपाक सोदता. तुमी अमृत योजनेच्या अंडर वायडर योजनेच्या अंडर करपाक सोदता गाय ते स्मार्ट सिटीच्या अंडर करपाक सोदता गाय तो GSIDCचो टेंडर आमच्या महेश मामरेन म्हटला तसो आसा तो गाय ते इट इज जस्ट अ टेंडर GSIDCचो काय आनीक कसलो. हें मातशें तांणी पणजेकारांक स्पश्ट सांगचें म्हणजे ह्या निवडणुकी पयलीं सांगचें अशें आमचें मागणें आसा. आय एब्सोल्युटली एग्री. एका वर्सान खंयचीच योजना जायना स्मार्ट सिटी बी कित्याक थोडो पयसो न्ही तो 6,200 कोटी मोडपाक जाय ते आनी वेवस्थीत योजना करून प्लॅनिंग करून मोडपाक जाय ते. पूण म्हजें एक दुबाव आसा कित्याक स्मार्ट सिटी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो 2016 राबयल्लो. 2016तल्यान तो प्रोजेक्ट आयिल्लो. 2016 ओके तुमी सरकाराचो निमाणो कार्यकाळ आशिल्लो. 2017 परत तुमचेच सरकार आयलें. वयरूय बी सरकार आशिल्लें BJPचेच सरकार. आतां म्हाका इतलेंच जाणून घेवपाक जाय की 2017 ते आमी आतां 2019 पावली म्हणजे ऑलमोस्ट 3 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयली. 2.5 वर्सांच जालीं. ह्या 2.5 वर्सांनी म्हणजे उरिल्लो पळय तो तुमचो 6,200 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा न्ही तो 2.5 वर्सांनी कंप्लीट जावपाक जाय. इफ इट इज 5 years प्रोग्राम, इफ इट इज 5 years प्लॅनिंग जाल्यार ह्या फाटल्या 2.5 वर्सांत तुमी कितलो पयसो मोडलो स्मार्ट सिटीच्या अंडर हे पयलीं क्लियर करा. कित्याक प्रत्येक वोटराक आनी प्रत्येक ह्या देशाच्या नागरिकाक खबर आसपाक जाय आपल्या पयचो हिशोब दिवपाचें काम आसता न्ही तें सरकाराचें आसता. ताका लागून इलेक्शन जावच्या पयलीं ह्या मॅनिफेस्टोन ताणें कांयच सगळें गोड बंगाल करून दवरला तें कांयच लोकांक कळना. कित्याक हे खंयच्या हातून पळयता खंयच्या प्रोजेक्टान गाय तो घुसपागोंदळ करता आनी लोकांक फटयता तें कळना. सो बेजीक इशू इज हे व्हडले प्रोजेक्ट आसा न्ही ते लोकांच्या मुखार मांडप आनी लोकांक व्हडलीं स्वप्नां दाखोवप. कित्याक ते व्हडले जितले व्हडले प्रोजेक्ट तितली व्हडली कमिशनां काय कितें अशें लोक आमकां विचारपाक लागल्यात. ह्या विरुद्ध गोवा सुरक्षा मंचाचो तुमी मॅनिफेस्टो पळयात. इट इज व्हेरी सिंपल. BJPचो जो मॅनिफेस्टो आसा न्ही तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड
आणि गोवा सुरक्षा मंचाचो जो आसा न्ही मॅनिफेस्टो इट इज पीपल ओरिएंटेड.